देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 म्हणटा, जसो तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. माय पाय तावन आमकां कसलें तरी दायज मेळटाच, गिरेस्काय वो बाटबेस. दायजा लागून जायती फामिली मोडटात, भुरगीं एकामेका लागीं झगडटात, माय पायक फटयतात वो नाकारतात. जायत्या तियात्रांनी आमकां हेंच पळोवंक मेळटा. माय पाय आमकां फकत पयशे वो बाटबेस दिनात, आमचे मुखामळ, कुडीचे गूण आनी उमाळे पासून तांच्या थंय येता. आमी सगळे कितें ना कितें दुसऱ्यांक दिताच. माय पायचें दान शेजारचें आनी हेराचें दान जिविता वरवीं जाता. कशे भाशेन मनीस आपलें जिवीत सारता, कोणाक कितें बरें करता आदी. हे भाशेन आमी सगळे जावं आंकवार जावं काजारी दायज सोडटा. पूण तें कसलें जायत? जोरी तर आमी बरें दायज सोडूंक सोदता तर आमी बऱ्यो कोरण्यो करूंक जाय, बरें तें विचूंक काडूंक जाय आनी सगळे कडेन जाता ते भाशेन इश्टागोतीन जिवंक फुडें सरूंक जाय. अशें केल्यार आमचें दायज बरें आसतलें. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, पापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळ्ळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.